नियोजित लॉ कॉलेज प्रकल्पाक मयेच्या लोकांचो खर विरोध असा। 2 फेब्रुवारीक जाल्ले मये पंचायतीचे ग्रामसभेत हो विषय तापिल्लो। लोकांनी लॉ कॉलेजी आड भूमिका घेवन प्रकल्पाच्या विरोधात थारावय पास केल्लो। उपरांत बुधवारा मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत एके कार्यावळी निमतान मये गावात आयिल्ले। गावच्या विकासा खातीर बऱ्या प्रकल्पाची गरज असा अशें म्हणीत प्रकल्पांक विरोध करपी लोकांचेर मुख्यमंत्री तिडकिल्ले। हे फाटभुंयेर मये भूविमोचन नागरीक समितीन प्रकल्पाक विरोध करपा फाटले कारण स्पश्ट केले। सरकारान मयेकारांचो अंत पळोवचो न्हय अशी शिटकावणी मयेच्या भूविमोचन नागरीक समितीन दिल्या। विषय असो हा की कोणेच कसल्याच प्रकल्पाक विरोध करूंक ना। आम्ही आयजूच न्हू गेली कितकीशीच वर्सां आता जे सध्याचे जे मुख्यमंत्री आसा त्याच्या बरोबर त्याच्या पयलींचे जे मुख्यमंत्री आसलेले कैलासवासी मनोहर पर्रीकरजी त्यांना सुद्धा विनंती केली की आमकां मयांक लागून एक मास्टर प्लॅन तयार करा। हो मास्टर प्लॅन म्हणजे कितें की मय गावान खंयच्या जाग्याचेर एक कॉलेज जर येवपाची ठरली ती इंटरनॅशनल कॉलेज असो किंवा नॅशनल कॉलेज असो किंवा डोमेस्टिक कॉलेज असो तर ती खंय आसतली, तेका वचपाक लागून खंय पायवाटो आसतले किंवा खंय रस्ते आसतले। आमची मयांक बरीच शेती आसा, शेती प्रधान आमी गांव म्हणटा, तेका लागून पायवाटो खंय आसतल्यो किंवा जर मसुंडी जाली जाल्यार मसुंडी खंय आसतली। हेका लागून सगळं एक मास्टर प्लॅन तयार करा म्हणून कितक्याशाच फावटी आमी मेमोरंडम सरकाराक दिल्लो आसा। आयज पर्यंत सरकारान तेजेर 1 इंच भर किंवा 1% सुद्धा काम सुरू केल्लें ना। आणि हे न करता अशा पद्धतीचे प्रकल्प जे जनतेकडे डिस्कस न करता जे हाडपाचो प्रयत्न करता हेका आमचो विरोध असा। आम्ही प्रत्येक वेळा सांगला की मयेचो प्रश्न सोडया। सो परत एकदा विनंती करता, आमदारांना विनंती करता की मयेकारांचो अशा पद्धतीने स्टेटमेंट करून अंत पळोवचो। त्याचबरोबर माननीय मुख्यमंत्री अशा पद्धतीचे स्टेटमेंट करचे जर तुमका प्रकल्प हाडपाचो आसा, कसलो तो डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट हाडपाचो आसा ते येऊन मयेकारांच्या लोकांक समजया। हो मुद्दो जो आज जेका उजो लागलो आसा सगळे लोक जागृत जाल्ले आसा तो मुद्दो आम्ही समिती म्हणून विनंती करता सरकाराकडे की सरकारान हेजेर व्यवस्थित चौकशी करची। त्या जागेचेर देवस्थानचे काही उपक्रम चालू आसा, आमची जेवणी म्हणटा तशें किंवा इतर गोष्टी आसा, स्मशानभूमी आसा, ह्यो गोष्टी थंयसर मेळपाचेर आमकां दिसना म्हणून प्रत्यक्षान थंय आसा। ज्या आमच्या शेतकऱ्यांनी थंय कुमेरी जे नाचणे पाखड हे सगळे पेरताले त्यो गोष्टी थंयसर आता आमकां वयर गुगल मॅपार पळयल्यार दिसचे ना। म्हणून आमकां खबर आसूंक जाय की आमचो आमदार हो स्थानीक आसा, तेका खरें ही जाणीव जावपाक जाय आसूंक जाय आसली की हांगासर ह्या लोकांची सगळ्यांची जमनी आसा कितें ना कितें। तर आमदारान तेची खात्री करून नंतरच हो प्रोजेक्ट मुख्यमंत्र्याकडे धाडपाक जाय आसलो किंवा ह्या प्रोजेक्टाची असल्या मागणी करपाक जाय आसली। म्हणून मुळान आमदार हेच खंय तरी कमी पडटा असं आमकां दिसता। आमदारान ह्या गोष्टीची दखल घेवची, हेची चौकशी करची आणि अशा प्रकारच्या प्रोजेक्टाक तेंच्यांनी खंय थारो दिवचो न्हू। जी जागा म्हणजे कायमचो हो प्रश्न निकाली लागलो की आमच्याकडे जागा कितें शिल्लक आसा मयान आणि हांगा कसले प्रोजेक्ट हाडपाक मेळटा ते मोकळे जातलो विषय। गोमंतक टीव्ही खातीर मयेच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।